आयर्लंडान गेल्ले कांय जाण आसतले, बाकीच्या देशांनी गेल्ले कांय भुरगे आसतले आणि हे आमकां इन्फॉर्म केल्या उपरांतूच आमकां म्हायती मेळटा आणि मागीर आमी काम करपाक लागता. आणि म्हणून अशें जेन्ना आमकां कांय ह्यो केसीस लक्षांत आयल्यो त्या केसीसचेर आमचें आतां काम चालू आसा. तांकां हाडपाचो आमचो तातूंतले 3 जाण पर्यंत आतां आयिल्ले आसात आणि एक कांय केसीस अश्यो आसात आणि म्हणून तांकां हाडपाचे आमचे प्रयत्न जे आसात ते सगळे चालू आसात. पूण ह्या समयाचेर हांव एक सगळ्यांक आव्हान करता सगळ्या तरणाट्यांक आनी त्याच बरोबर तेंच्या पेरंट्सांक सुद्दां की तुमी जेन्ना भुरग्यांक भायर धाडपाक सोदता तेन्ना कोणाच्या थ्रू धाडटा, खंयच्या एजंट्साच्या थ्रू धाडटा त्याचो तुमी सगळ्यांनी ते व्हेरीफाय करचें, चवकशी करची आणि योग्य विश्वास दवरूनच खरें म्हणजे हें सगळें काम जें आसा फुडें व्हरचें. तें आसता की आमकां आतां तेंचे कांय जाणांचे पेरंट्स, कांय जाणांचे वेल विशर्स, फ्रेंड्स हे कांय आमकां कॉन्टॅक्ट करतात NRI ऑफिसान. कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत मागीर तेंची जी आमची कॉन्सुलेट आसत, एम्बसी आसत तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करप, तेंच्या ऑफिसरा वांगडा कॉर्डिनेट करप आणि हें करता आसतना सुद्दां तेचो एक प्रोटोकॉल आसता. तो प्रोटोकॉल सांबाळून त्या एम्बसीज ते कॉन्सुलेट्स काम करीत आसतात. अशें न्ही की फोन मारलो आनी रोखडेंच काम जालें, हें जायना तशें. सो त्या प्रोसिजरांतल्यान गेल्या उपरांतूच खरें म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींक जें आसा तें उत्तर दिवपाक शकता आमी. आणि म्हणून तो एक लॉंग ड्रॉन प्रोसिजर आसता. सगळ्यांक तुमकां इमिजिएट मेल बरयली म्हणून कोणी आन्सर करता अशें ना, फोन केलो म्हणून रोखडेंच काम जाता अशें ना. सो हेका एक पाशियेंसूय जाय पडटा, एक टायमूय जाय पडटा, तो दिवचोय पडटा. आणि म्हणून कांय फावटी एक फावट आमचे एखाद्रो 2-4 दिसां भितर येवपाक शकता, नाजाल्यार एक फावट 2-2, 3-3, 6 म्हयने सुद्दां लागतात, कारण तो सगळो प्रोसिजर जावन तो हांगा पावता म्हणसर. सो अशा पद्दतीन हें सगळें काम जें आसा तें चालू आसता.